हांव मायकल ग्रेशियस 7 वर्सांचे पिरायेंतल्यान बाजिलिकेंत येता, सायबाच्या गोंया येता, सायबाच्या पांया लागीं येता. आयज असो वेळ आयला सायबाचे गोंये पाड घालूंक, सायबाच्या गोंयांत ब्रॉस्ट प्रोजेक्ट हाडपाक कांय जाण मुखार सरल्यात आनी ह्या सगळ्या प्रोजेक्टांचो विरोध करूंक हांव हांगा उबो आसा. पोलीस वतीर हो एक पवित्र जागो, एक बागी जागो. ह्या खातीर ह्या जाग्यार कसलेच वायट येता तसले प्रोजेक्ट येवंक जायना अशें म्हजें म्हणणें. ह्या खातीर 12 वस्तूंचेर आमी निशेध मागता. पयले 4 फार्म हाऊसेस विथ 10 bedrooms each, हॉटेल तें, floating jetties with proposed Sagarmala jetty, illegal bungalows and various other constructions, illegal construction of the road touching the wall of St. Francis Xavier Chapel, फुडें पेट्रोल पंपा मुखार. सायबा आमच्या गोंयच्या सायबान थंयसर मीस मुटला. तो गोंया आसलो तेन्ना ते प्रायवेट रोड जे येता घरां बांदूंक बंगले बांदूंक तो रस्तो बंद जावपाक जाय. हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट कितें करूंक सोदता. गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हांगा आमच्या हेरिटेज सायटीन हाडून दिस इज अ युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट. चॉकलेट एक्झिबिशन सेंटर आनी खंयच जागोना ह्या जाग्यार कित्याक, ह्या पवित्र जाग्यार कित्याक जो कोण मागणी करूंक येता ताका चॉकलेटी दिवंक. पंचायतीन 21 घोस्ट हाऊस नंबर्स दिल्या, खंयसर दिल्या घरां खंय हा कोणाक खबर ना. हें ताबडतोब रिवोक करचें. IPP लॅटरायट रिसॉर्ट बंद करचें. लँड कन्वर्जन सर्वे नंबर 68(1)(1)(c) आनी 65(3) पार्ट हातून जें कन्वर्जन जालां तें बंद करचें. मडकयकर एस्टेटाचो घर आनी बांगलो ते सगळे मोडून उडोवचे. तशेंच सावंड पोल्युशन जातलें. सावंड पोल्युशन जावन आमच्या इमारतींक त्रास जातले, आमच्या इमारतींक धोको. त्या हेलिपॅड बंद करचे. ह्या सगळे जी मागणी आसा आमच्या लोकांची तांकां हांव सपोर्ट करता आनी CMाक हांव मागता हे सगळे बंद करूंक, ताबडतोब बंद करूंक. जे भायल्यांची नदर आमच्या पवित्र ओल्ड गोवाचेर आसा ती नदर पयस करूंक आनी ओल्ड गोवान युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट जी आसा ती राखूंक सांबाळूंक आनी तातूंत जे कितें इल्लिगल प्रोजेक्ट्स येता ते बंद करूंक.